चवथ 4 दिसांचेर पाविल्ल्यान सगळेकडेन उमेदीचे ल्हार फाकला। बाजारूय चवथीच्या सामानान फुल्ला। बाजारात वेगवेगळे डिझायनाची आकर्षक रेडीमेड मखरां, फुलांचे आकर्षक हार आणि तोरणां तशेंच हेर सजावटीचे सामान व्हडा प्रमाणात विकपाक उपलब्ध जाला। हे सामान गणेश भक्तांचे लक्ष ओढून घेतात। फुलांच्या वस्तूंक समाधानकारक अशी मागणी आसा। आता इको फ्रेंडली सजावटीचेर गणेश भक्त चड भर दितात अशें दुकानदारांचे म्हणणे आसा। डेकोरेशनचे खूपशे आयटम नवीन पद्धतीचे बाजारात येयल्ले आहा, ते आमी डिस्प्ले केल्ले आहा आणि खूप प्रकारच्यो खोली बी हांगासर आमचे कडेन उपलब्ध आसा। आणि नवीन कितें आयटम आसा? नवीन अशे आयटम म्हणजे डेकोरेशनानूच आज कपड्याचो जे आयटम आसा पड्डे ते जास्त प्रमाणात आयज गिरायकाचो ओढ आहा। आणि आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही जी आसा ती बी मोठ्या प्रमाणात मार्केटान येयल्ली आहा आणि ती बी सजावटी खातीर गिरायक आमचे कडसून व्हरता, तेका रिस्पॉन्स बरो आसता। मोतयाचे अलंकार बी जाल्ले, मोतयाचे अलंकार आसा, मागीर विविध प्रकारच्या कपड्याची फ्लावर्स तयार करून तेजे बी हार तयार केल्ले आहा। आणि गणपतीचे खास करून सजावटी खातीर स्टोन वर्क जे आसा ते सगळ्या प्रकारचे आमचे कडेन मेळटा हांगासर, आणि ते हांगासर उपलब्ध करून दिल्ले आहा आमी गिरायकाच्या खातीर, आणि तेजो बी रिस्पॉन्स हांगासर बरो मेळटा। फाटल्या कांय दिसांच्यान पावस पडत आसा, ताका लागून सजावट साहित्य विकपी दुकानदार हुस्क्यात आयल्यात। चवथी मेरेन पावस पडत रावलो जाल्यार अंदू बाजार शेळयतलो अशी खंत दुकानदारांनी उक्तायल्या। गिरायकाचो परिणाम खूपच जाल्लो आहा, कारण गिरायक अजून तशें बाजारान वळना, वर्सा सारकें ना। ते आतां कशें कितें जातलें काय समजना, आमी आमचे एकदम तयारीन आहा। पावस असो जर पडत जाल्यार मार्केट एकदमच फेल जावपाची शक्यता आसा। सध्या अजून तशें मुवमेंट अजून असो ना। पावस ना जाल्यार फुडल्या 2 दिसांक 2-4 दिसांकूच कितें ते गिरायकाचें जातलें। काही गोष्टी ज्या आसा त्यो खूब पयलीं व्हरच्यो पडटा, ते व्हरपाक अजून लोक बाजारांत येवंक ना। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।